II Samuel chapter 5. B. दावीद जुडाचो आनी इस्रायलाचो राजा. दाविदाक इस्रायलाचो राजा मागतात. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुलां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पळय, आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलू आमचे राजवट चलयतालो तेदना इस्रायल पोरचेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं इस्रायल म्हजे पोरचेचो गवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन म्हणल्यार राजा फुड्यांत आयले आनी सर्वेस्परा उजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी दाविदाचेर तेल ओतोवन तांणी ताका इस्रायलाचो राजा केलो. शिवासनार चडलो तेदना दाविदाक 30 वर्सां आसलीं आनी 40 वर्सां ताणें राजवट चलयली. हेब्रोनाक जुडाचेर 7 वर्सां आनी 6 म्हयने आनी जेरुसल्याक आख्ख्या इस्रायलाचेर आनी जुडाचेर 33 वर्सां. जेरुसलेम जिखून घेतात. जेरुसल्या जियेतल्या जेबुजितांचेर गुरी घालूंक दावीद आनी ताचे मनीस वाटेक लागले. हांणी दाविदाक भेंकडायलो, तूं हांगा भितर सोंसत नाय. कुड्डे आनी पांगे तुका आडायतले. ते अशें चिंताले, दावीद हांगा केन्नाच भितर सोदचो ना. तरी पूण दाविदान सियोनाचें कोट आपल्या ताब्यांत केलें. हें कोट म्हणल्यार दाविदाचें शार. त्या दिसा दाविदान म्हणलें, जो मनीस बोगदांतल्यान सोडून जेबुजितांक आनी दावीद द्वेस कोत्तल्या थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक मारून उडयता तो फुडारी जातलो. त्या पासत ही म्हणणी आयली, कुड्डे आनी थोंटे मंदिरान भितर सोदचे नात. दावीद किल्ल्यांत रावूंक लागलो आनी ताका दाविदाचें शार म्हणून नांव दिलें. मिलो तहावन त्या किल्ल्या भोंवतणी ताणें एक दुरीग बांदलें. दावीद ओदीक जैतिवंत आनी पदवेदार जायत वेतालो, कित्याक सर्वेस्पोर दलबारांचो देव ताचे सवय आसलो. हिराम तिराच्या राजान आपले मनीस दाविदाशी धाडले. तशेंच देवदार रूख थंवय आनी गवंडे, आनी तांणी दाविदाक एक घर बांदलें. सर्वेस्परान इस्रायला वयर आपणाक राजा नेमला आनी इस्रायल आपले पोरजे खातीर आपली राजवटकी वयर काडल्या म्हूण दाविदाक दिसून आयलें. जेरुसल्यांत दाविदाक जल्मल्ले पूत. आनी हेब्रोनान थावन येतोच दाविदान आपणाक जेरुसल्यांतल्यो आनीक नायकिनी आनी बायलो घेतल्यो. दाविदाक आनिकूय पूत धुवो जल्मल्यो आनी ताका जेरुसल्यांत जल्मल्ल्या भुरग्यांची नांवां अशीं: शामुआ, शोबाब, नैथन, सोलोमोन, इबार, एलिशुआ, नेफेग, जाफिया, एलिशामा, एलायदा आनी एलिफेलेट. फिलिस्तिना वयर जैत. जेन्ना फिलिस्तेवकारांनी दाविदाक इस्रायला वयर राजा मागला म्हूण आयकलें, तेन्ना सगळे फिलिस्तेवकार दाविदाक सोदूंक आयले. दाविदाक ही खबर मेळ्ळी तेन्ना तो वचून किल्ल्यांत रिगलो. फिलिस्तेवकार आयले आनी ते रेफायमाच्या फाळक्यांत ximpoddle. दाविदान सर्वेस्पराची बूत घेतली. हांवें फिलिस्तेवकारांचेर आक्रमण करचें? तूं तांकां म्हजे आदीं कोत्तलोय? आनी सर्वेस्परान दाविदाक म्हणलें, चल वच, कित्याक दुबाविणी हांव फिलिस्तेवकारांक तुजे आदीन कोत्तलो. तो दावीद बाल पेराजीम म्हणटात थंय गेलो आनी दाविदान तांकां थंय मारून उडयले आनी म्हणलें, जशें उदकाच्या बोलान बांद मोडून उदक घसघश्यान व्हांवता तशें म्हजे मुखार सर्वेस्परान म्हज्या दुस्मानांक केलें. आनी ह्या पासत त्या जाग्याक बाल पेराजीम म्हूण नांव घालें. फिलिस्तेवकार पळून वेताना ते आपल्या देवांच्यो मुर्त्यो फाटीं सोडून गेले. दावीद आनी ताचे मनीस त्यो घेवन गेले.
उपरांत फिलिस्तेवकार आनीक एक पावट आयले आनी रेफाइमच्या फाल्क्यान शिंपडले. दाविदान सर्वेस्पराक विचार केलो तेन्ना ताणें म्हणलें, तूं फुडल्यान थावन वेचोनाय, पूण फाटल्यान थावन तांकां वेदो घाल आनी बालसोमच्या रुखां मुखार थावन तांचेर आक्रमण करचें. जेन्ना झाडांचेर थावन तुज्या कानार फौजेच्या येण्याचो आवाज पडटलो तेन्ना तूं गुरी घालूंक फुडें सर, कित्याक फिलिस्तेवकार फोuje-चेर जैत व्हरूंक हांव तुज्या फुडें वेतलों. सर्वेस्परान फर्मायल्लें तशें दाविदान केलें आनी फिलिस्तेवकारांक जेबा थावन जेजेर पर्यान फिलिस्तेवकारांक मारून उडयले. देवाचें उतर हें.